गोंय सुरक्षा मंचाच्या युवा मंचाची कार्यावळ पणजे जाली। सद्याची राजकीय परिस्थिती आनी तांचे मुखार आशिल्लीं आव्हानां युवकां मुखार दवरपाचे यत्न जाले। सद्याची गोंयची राजकीय परिस्थिती आनी पयशांचो वापर पळयल्यार अवतारी रामाक सुद्दां खंय जिखून येवंक पयशे कड्डूचे पडटले। बीजेपी नितळ उरिल्ली ना, तिवूय भरभटल्या म्हूण गोंयचो आदलो संघचालक वेलिंगकार उलयलो। राजकारणांतल्यान जे पोवाडले घोडे जांकां आमी म्हणटात ते निवडून येतात काय ना? मिकी पाशेको निवडून येतालो काय ना? बाबूश मोन्सेरात चर्चिल आलेमाओ एकदम बऱ्यापैकी सांगतो, एकदम सज्जन आनी तो निवडून येतालो काय ना? कसो येतालो निवडून तो? एखाद्याक निवडून जर येवपाचें जर आसता जाल्यार तुमी पयशे वाटात आनी पयशे वाटून कोणाक विकत घेया खबर आसा? युवा शक्तीक विकत घेया आनी दुसरे विकत घेवपाक जाय ते कोण विकत घेवपाक जाय? आमच्यो माता भगिनी, तांचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसतात। आयते आनी फुकट जर मेळ्ळें जाल्यार रावण जर पयशे अदीक वाटूंक जर शकलो आता जाल्यार ते रावणाक निवडून दी, कित्याक तो अदीक पयशे आसा ताजे कडेन। आनी सामान्य राम जो वनवासी जो आसा तो कितलोय सज्जन आसूं न्हय आनी कितलेंय बरें ध्येयतालें आसूं तो आतांच्या लोकशायेन निवडून येवचो ही स्थिती आसा। हांकां जेन्ना कामाक दिले हांगाच्या भारतीय जनता पार्टीच्या 10 वर्सां लागली हांकां तें सगळें करपाक आनी 10 वर्सां पर्यंत लोकांक जांकां पयशे घेवन मतां दिवपाची संवय लागलेली तांकां संवय करची पडली की पयशा शिवाय सुद्दां राजकारण चलता। 4 आमदार निवडून आयले पयले फावट भारतीय जनता पार्टीचे। 2012 पर्यंत ह्या सगळ्या भारतीय जनता पार्टी वाल्यांची कारकीर्द पळयला आणि 2012 नंतर जी नीतिमत्ता जी सकयल देवली, खलास जे जाले, गव्हर्नमेंट विथ झिरो टॉलरन्स टू करप्शन ही घोषणा दिली तांच्यांनी। एक मनीस दाखय त्याने पयशे घेवंक ना ते मिनिस्टर। आमी घडोवपाक भायर सरल्या, कितें नवीन कितें तरी करपाक आमी भायर सरल्या। पैसे जांकां लागना अशा प्रकारचे लोक आणि अशा प्रकारचे काम निर्माण करपाक जाय। ती धमक कोणानी आसता खबर आसा? पण युवा कार्यकर्त्यांनी एक शक्ती आसता, ती शक्ती आज कोण भाड्यान घेना मरे विकत। हो प्रयत्न जो आसा ह्या संख्येच्या वचूं नका तुमी, एकाच्या मनगटातली ताकद लक्षात घेया। सत्तेच्या नेटार पर्रीकारान राज्याची कशी वाट लायली, मोजक्या लोकांचे शेपडेर पाय दवरूंक गेलो आनी खंय गोंयचे सगळे मायनिंगाची कायमची वाट लायली। खाणीचेर बंदी पयली कोणे घातली? मागीर कोर्टाचो न्याय आयला। खाणीची बंदी जाणे घातली ताणे काही जाणांक धडो शिकोवपाक म्हणून अरे लिगली जे मायनिंग चलयता ते चालू आसूं न्ही मरे। बिहारान ते गेले, बिहारान लिगल मायनिंग जे आसा ते थांबयले ना, इल्लीगल मायनिंग जे आसा ते थांबयले। खाणी वचपो घेवपा खातीर, सूड घेवपा खातीर अख्खी मायन आनी कशी मायन बंद केली म्हणून सांगलें, सगळ्या लोकांक खबर आसा। आणि ताज्या नंतर सुप्रीम कोर्टाचे जेन्ना डिसिजन जेन्ना आयलें पळयलें, सुप्रीम कोर्ट म्हाका जें दिसतालें तें सुप्रीम कोर्टान हें सांगून नाशिल्लें सगळ्यांचेर हें म्हणून, अशे 50,000 कुटुंबांक रस्त्याचेर उडय हें सांगून नाशिल्लें। आपूण स्वता हातून बरवण दुयेंत आनी बरोबरच्या दोगा मंत्र्यांक मात दुयेंत म्हूण देंवयले। आपूण उठसूट अमेरिकेक आनी सादो सुदो लोक जीएमसीत पर्रीकाराचो कारभार वेलिंगकारान वयर काडलो। ते मेकळे अमेरिकेक उपचार करपा खातीर आनी आमी गरिबांनी जीएमसीत उपचार करपाचो। ते दुसऱ्यांक निखळूंक शकता तो आजारी म्हणून, पण आपूण जर डेथ बेडाचेर जर आसा जाल्यार तांचे बद्दल निर्णय कोण घेतलो? दुर्दैव अशें आसा की अशा प्रकारचे सगळे चल्ला, म्हणजे हे सत्तेचे खेळ चल्ला। गोवा सुरक्षा मंच राजकीय सुवात घेवंक आक्रमक तयारी करता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी।